ನಮಸ್ಕಾರು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಹಿನಿಂತು ಅದಮ್ಯ चेतना मळले अनेक कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांके स्वागत करता हांव जयश्री पै. ಕೆಲವು ಚೇರ್ಡುವ तांगेले प्रतिभा निमित्त आमकां आश्चर्य करताची. ಕೆಲವು ಚೇರ್ಡುವ तांगेल साधना निमित्त आमकां प्रेरण दिताची. आनी ಕೆಲವು ಚೇರ್ಡುವ तांगेल शिस्तू परिश्रम आनी हट ताजेनी आमगेल मन गेलवताची. तसलेची एक नमना अप्रूप चेडू आजी म्हळ्यार तसल त्या पुरा चेडू वालांतू आशिल्ल तसले अप्रूपाच एक चेडू आज आमगेल वाहिनींतू सोयरी जावन आसा आमगेलो टू. तागेल नाम आनी कोणी न्हय समय पै. आमगेल समय 4 वर्ष प्रायेरीची कराटेंतू तरबेती घेवन 8 वर्ष भितरी तागेल ब्लॅक बेल्ट घेतिल आसा. ब्लॅक बेल्ट घेवचे म्हळ्यार तेक सुलभ न्हय ते भारी कष्ट. शिस्तू आत्मविश्वासू परिश्रम पुरो ಒಟ್ಟು जावन मेलचे एक संकेत ते. तशीची 5 वर्ष प्रायेरीची तो मॅरेथॉनांत वचून रनिंग द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट म्हळ्यार एक सर्टिफिकेट घेतिल आसा. कराटेंतू यंगेस्ट ब्लॅक बेल्ट अचीवर म्हणून वर्ल्ड वायड बुक ऑफ रेकॉर्ड्सांतूय तागेलें नांव येयलां. सो आनी तागेले इंट्रस्ट जेवो तागेलेर हांतू भितर एक्टिविटीज जेवो तान भाग घेवचे खाली कराटे मात सीमित जावन ना आशिल्ले. ते आतां पुराय तागेले स्केटिंग स्विमींग आनी वेव बोर्डिंग आनी तसले मस्त सगळे एक्टिविटीज तशी सांस्कृतिक चटुवटिकेंतूय भाग घेवन 2-2.5 वर्सां चेडू सुकूनची विंगड विंगड कॉम्पिटिशन्स स्पर्धांतू भाग घेवन ताणें जनाल प्रीती मोगू गौरव प्रशस्ती बहुमान सगळे प्राप्त केलेले आसा नवे. येस आतां समया लागीं आमी उलया ताजे पशी फुडें ताका प्रति एक हेज्यांतू ताका बेंबल दिवन तागेले वट्ट आसतले सपोर्ट दितले प्रोत्साह करतले तागेले आनूय सुधाकर पै आमगेलो आसो म्हूण सांगू का संतोष जाता आसा. दोगांके सुरवेक आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया. सो समय नमस्कार. नमस्कार. आनी तुमकांय नमस्कार. तुम दोगांके आमगेल वाहिनींतू स्वागत. येस आतां समय आज तू परीक्षा बरोवन आयला नवे नवे म्हाका कळ्ळी ते कशी बरयला की पुराय कंप्लीट केला की पेपर की हांगा घेवचे आस म्हूण गडबडी केला की ना बरोवन आयलो. टेन्शन कसले भंय जाली की ना. ओके व्हेरी नायस व्हेरी गुड बॉय. आज कसं सब्जेक्ट आशिल्ले आज ईव्हीएस आनी इंग्लिश लायक कोन बरयला नवे. आतां तुका विश्व कोंकणींतू इंटरव्यू आपयला म्हूण सांगतना ಸ್ವಲ್ಪ दिवस फुडें तू कसं म्हूण मना आयले मला गंमत जातला म्हणते म्हणून खुशी जाली गंमत जातले म्हूण नवे. व्हेरी नायस गुड गुड. आतां तुका ब्लॅक बेल्ट मेळ्ळा सो ताजे पशी फुडें सुरवेक आमकां तुगेले परिचय कोण दितवे. हांव समय पै. हांव 4 क्लासान शिकता असो. म्हाका 9 वर्सां. म्हगेल अन्नाल नांव जय सुधाकर पै. म्हगेल अम्माल नांव स्वाती एस पै. हांव मंगळूर डेरेबेल कोंचादींतू राबचे. व्हेरी गुड. हांव SDM स्कूलांतू शिकतास. ना ओ गुड गुड. आनू काही काम करता आनो लॅब टेक्निशियन. ओ गुड गुड व्हेरी नायस गुड. आतां तुका ब्लॅक बेल्ट मेळटना कसं म्हूण मना आयले म्हळ्यार ते ब्लॅक बेल्ट घेवचे सुलभ न्हय ते न्हय ते घेवक जाल्यार तूं कितले कश्ट पावला आनी कसं पुरो कोरक जालें तुका सांगतवे म्हाका कसं पुरो शिकून तुका ते मेळ्ळे ब्लॅक बेल्ट. म्हळ्यार ब्लॅक बेल्ट मेळका जाल्यार मस्त पुरो बेल्ट्स आसता. हांव व्हाईट येल्लो ऑरेंज ग्रीन ब्लू पर्पल ब्राउन 4 ब्राउन 3 ब्राउन 2 ब्राउन 1 मागीर ताजी कथा ता पुरा शिकून ब्लॅक बेल्ट आमकां एग्जाम बरोवचे आसता. भारी कष्ट न्हू इतले पुरो स्टेप्स वचून तूं ते घेतिल्ले आसा. आतां ते शिकतना कष्ट म्हूण दिसला की कोणी मारलेले लागता करता म्हूण भंय दिसो न्ही तुका ना ना हांवें
काय 4 वर्स प्रायर चमकला न्हय तो वय 4 वय वर्सांसून स्टार्ट केला. तेन्ना तुका लागतल म्हण मना येना आशी लागला की केन्नाय लागला लागला हांवें ना वाव कसं केलं कडेरी ते फर्स्ट एड पुरो असता Ah, त्यांनी आईस पॅक करता पुरो दवरला oh, wonderful, wonderful, very good. ते आता पक्कने तू आता कॉम्पिटिशना पुरो वता नवा वय पक्कने तुका सलवल म्हण जाला रे कश दिसता मनाक बेजार जाता हांव हम्म. रडता मागीर आपास प्रयत्न करून मिस्टेक्स पुरा पळोवन सम करता गुड 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 कुडला बुटा वापास शिकता नवा वय ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಚಿ ಸಲ್ವಲಾರಿ ते ಎದುರ್ಸೂನ್ ವಚ್ಚಿ ಶಿಕ್ಚೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅತ್ತ कराटे जाले आता कृष्णवेश स्पर्धे पुरा तू भाग घेतलेलास साल असताना पुरे ते कशे आशिल्ले तुगेले मुदगा आसास की ಸ್ವಲ್ಪ वय वय म्हणल्यार हांव मस्त कदे गेल्ला हम्म. पुरो कदे प्राइज मारून येयला वय 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 मागीर आत्ता पुरा शंखनादान तू करतास शंखनादा म्हळ्यार शंख ब्लो करचे हा तांटू आत्ता पुरा वत्तास करतास ಓ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐತೆ ते शंख दोन कोण दिग वाजिता तांकां नवय वय व्हेरी नाईस आता मागेले आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तुका तू आता कराटेचे युनिफॉर्म घालून आयला वय नवे भारी खुशी दिसता तुका पळयतना आता हे कराटे युनिफॉर्म घालतना तुगेले मनान तू कसं येता म्हाका धैर्य मेळटा व्हेरी गुड मागीर डिसिप्लिन का म्हूण एक रिमाइंडर कितें वंडरफुल हे कोण सांगेल तुका म्हाका कळटा कळता गुरून सांगला की म्हणून नवे स्कुला शिकयतना आनी नावे ओके ते पळयतना कळता नवे हय. तुगेले गुरू कोणचे डाखन तू म्हगेले गुरु किशोर कुमार हम्म. मागीर सुधीर सर विक्टर सर आनी पुरा सिनियर्स हांगा अनीश सर दीक्षित सर विनीत सर तांणी पुरा जन म्हाका सपोर्ट केला सांगता ವೆರಿ ಗುಡ್ तू मला सांगून हो सकडां पश्की नवे मोगाचो नवे वय ವೆರಿ ನೈಸ್ तुगेला खेळतल पुरा तुगेला पशी हड्ड नवे तान तू कसं ते कटा आणि कुमिटे म्हण कसं केस नवे वय नवे त्या कसं ते कटा कुमिटे म्हळ्यार कथा म्हळ्यार टेक्निक्स हम्म. तांणी आमकां सांगता ती कसं खंयची कथा करका एक एक बेल्ट एक कथा असता हम्म. ब्राउन 3 तकून एक बेल्ट दोन कथा हम्म. तेच असना ताजी स्टेप्स म्हण आसा बिंगा वय मागीर कुमिते मला फाईट एक दाखोवचो जत की वय कटा यांग जकोचो जत्वे पाय पूर्व कथा दाखोवचे ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ असता हा कुमिते मुवमेंट्स पुरो दाखोव एक दाखय म्हाका दाखय आमकां वीक्षकांक पळयतलीं कसं म्हणून दाखय कुठयतवे हा. हा हाका भोव मारता ती कथा करतना आनी कुमिते करतना ओपोनंट कमी रेस्पेक्ट दिवका मागीर टेक्निक्स सिरपचे फेक मला आमकां सुस्त जायनासी आमगेले टोज राबून मुवमेंट करचे मागीर पंचेस असता पंच अयो म्हाका भंय करता म्हाका लागत की म्हणून पयस पयस ओके व्हेरी गुड म्हाका पुरदो न्हू कराटे म्हळ्यार भंय म्हळ्यार लागता की म्हळ्यार भंय त्या भंयच्यानचे न्हय वय त्या दुखून तुगेले अन्नान तुका कराटेन तरी घाल न्हू लायक हें केलें आतां थोडे वेळ तुगेले अन्नाल्या उलयता ओके वय सुधाकर माम भारी खुशी जाली म्हाका तुगेले चेल्ल्याला उलोवन आतां हाका खंयची प्रायर तुमकां कळ्ळ्या आनी कशी कळ्ळ्या ताका इंट्रस्ट आसा म्हणून तो पुरे खरें म्हणजे सांज चुकून तो नवे नवे शिकचे नवे नवे करचे ताका इंट्रस्ट आशिल्ले फर्स्ट तेगेले स्कुलाचे दोनी म्हणजे बेगी तो स्कुला गेलो 2 वर्सां आसतनाचे ओ वय सो तई LKG वय घरा लागीं आशिल्ले सो तांणी तागेले एक्चुअली टॅलंट रेकॉग्नायज केला म्हळ्यार ऍक्टिंग स्किल्स म्हळ्यार तांणी कशी करून डायलॉग्स आनी सांगता आशिल्ली कृष्णालय आनी पुरा तो तशी तांकां ऍक्ट करून तशी तांकां ऑब्झर्वेशन तांणी पुश केलें तागेले कृष्णालाकांनी सो तशी आनी कोविड टायमार आनी आमी चड भायर वचचे जायना आशिल्ले सो सायकल तो बॅलन्स शिकलो त्या टायमार 3-3.5 वर्सां आसतना सो तशी आमी रोडार आनी सायकलांनी वता आशिल्ली कसले व्हेकल आहे ना व्हेकलांनी आसनाशिल्ले सो तशी वताना थंय एक कडेन ताणें ग्लोव्ज आनी लंबेल्लांनी पळयलेले सो थंय तो कराटे ते पळोवन तो थंय गेलो थंय किक बॉक्सिंग आनी आशिल्लें कळ्ळें आमकां आमगे फ्रेंड सर्कल आसून कळ्ळें घरा लागींची कराटे क्लास आसा म्हणून तो थंय सोडून आमी थंय पेटोवन दिलो सो थंय ताका काय 4 वर्स प्रायरी कराटे 4 क्लास वर्सां 4 वर्सां आसतना ताणें कराटे स्टार्ट केलो ओ तेन्ना यंगेस्ट की म्हणून हांवें 4 वर्सांनी कळ्ळें तशी डेकोथलॉनांनी तो चड जावन थंय टायम स्पेंड करता आशिल्लो फूड चुकून फ्री आसतना आयतारांनी सो थंय ताणें कसकसन थंय आशिल्ले ते पुरा एटेम्प्ट केला स्केटींग वेव बोर्ड सो ताजे निमित्त स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चड गेलो तो त्या सायड
तशी डान्स न्ही ताका जोर अशें आशिल्लें तागे स्कुला साकून मस्त वेळा वता न्ही ताका डान्स क्लासाक गेला ती म्हणटा आशिल्ली सो स्कुलाक कितले डान्स प्रोग्राम असले पुरान तो हाका येता आशिल्ली सो तागेले एक्सप्रेशन्स डान्सिंग स्किल्स सो डान्स क्लास हांवें गेलो नंतर डान्स व्हेरी गुड व्हेरी गुड कित्याक तबला ताका म्युजीक इंस्ट्रुमेंट अशें आशिल्लें सो थंय गेलो तर तबला हांवें शिकलो तो हा 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 तशी. हा हा तबला येता तबला मारू येता वय खंयची तस शिकतास व्हेरी गुड इंटरेस्ट असतो का आता तुम्ही ते खाली एक कराटे मात्र एक सीमित जावन दवरना अशी पुराय नमुन्याचे एक इंटरेस्ट आयल्या का खुशी जाली व्हेरी गुड आता ब्लॅक बेल्ट ते मेळची म्हळ्यार एक व्हड म्हणटाची ते एक शिस्तू तुगेले परिश्रम आत्मविश्वास त्या पुरे तांतू कळटा त्याग पुराय आता ते मेळतना तुमगेले ते क्षण कशे आशिल्ले ऍक्च्युअली ताका ब्लॅक बेल्ट रिसेंटली 9 वर्सां आसतना मेळ्ळेलें 9 वर्सां ओके हांव 8 वर्स म्हळ्यार जर्नी तागेले अराउंड 5 to 6 years तागेले प्रॅक्टीस गेला तांतू तितले फावट गेला आनी त्या मुमेंटान ताका मस्त जनान सपोर्ट केला स्पेशली तागेले किशोर सर स्टार्टींग डे 1 चुकून तांकां आतां तो वताच तांगेले कंटिन्यू तशी ताका तागे सिनियर्स पुरा जनान ताका सपोर्ट मस्त केला तशी इकडे इन बिटवीन आमी वताना मस्त जनाल आमकां गुर्तू जाले विंगड कोच तांणी ताका सपोर्ट केला लायक विक्टर सर आनी सुधीर सर कारकळा साकून तांणी मस्त ताका सपोर्ट केला आनी आतां तागे स्कुलान तुवें तागेले एस कुमार सर म्हूण कराटेक आसा सो तांणी शिकोच कडेन आनी आपोवन थंय तांणी गायडन्सान दिता व्हेरी गुड ते कसं म्हळ्यार तुकाय तितली इंटरेस्ट आसा तुवें आयकून शिकता न्हय सो पुरा तुका सपोर्ट करताची शिकचे खातीर कळ्ळें व्हेरी नायस हा कडे ते क्षण कशे जाले तुमकां ब्लॅक बेल्टाचे हय ते आमी पुरा जनाक ते एक एक्सायटमेंटूची आनी स्पेशली सानू ब्लॅक बेल्ट म्हण तांकां पुरा त्या रगता आशिल्ली ती पुरा जन आमकां ते एक्सायटमेंट आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार आमी जॉयन करतना आमकां त्या पुरा गोत नाशिल्लें आनी आमकां त्या पुरा आयडिया येना आनी तितलो मुखार वता म्हणून आमी लेखता न्ही सो ते मेळटना ते एक्सायटमेंट आशिल्लें आमकां खंडीत ताजे ताका सहना म्हळ्यार ताळमेळ आणि विनयका पुरो जावका म्हणून ते तुम्ही शिकयताच की ताका ना त्या स्पेशली सान एजारी तो कराटे गेलेलो निमित्त त्या डिसिप्लिन त्या पुरो ताका बाय डिफॉल्ट थंय आयिल्लें ऍक्च्युली नेमकूच आशिल्लें कराटे घालचें कारण कसलें ताका ते बाय डिफॉल्ट थंय आयिल्लें ताका तें आनी फोकस तूं तांतू जावका चिंतना नाजाल्यार त्या एजार ताका शिकचें जायना त्या एजार ताका लँग्वेज इश्यू आशिल्ले सान आसतना तदान तांणी उल्लोचे लँग्वेज तांणी करचे मुमेंट फोकस आशिल्ले निमित्त ताका तें शिकचें जालें आनी त्या एजार तांणी ताका शिकयलें तांणी ग्रेटची सानूची त्या क्लासान तो एकलो सान आशिल्लो त्या टायमार ल्हान ऑब्झर्वेशन लायक आशिल्ल्यान ग्रास्प ग्रास्प लायक आशिल्लो तर तुमकां तितले सान्ना पेटयतना भंय दिसना आशिल्लें खंय लागत की पडत की म्हण तशें पळय ना ताणें सान चुकून ताणें घरा सरावंडींग जावं खंय पण आशिल्ले जाग ना पुराय अभ्यास आसा न्हय खुशी जाता पडटा ताका 2 वर्सां चेड आसतना तो खिडकीचे तुमगे वयर वयर चोवन घेवन मानचे रिटर्न उडचे ताका आमी घरांत मॅट हाडून दिलेले उडचे आसले थंय उड म्हणून घाय करून घेवप नाका जाल्यार ताका मस्त वेळा घाय जाला मस्त वेळा आमी डॉक्टराक घेवन धांविल्ले स्टिची घालेले आसा त्या म्हणटा घाय जाला तू घरकड कोण बिश्टा चड अम्मान की अन्नान दोग जण जोर केल्यार हांव कसो नाही केल्यार तांणी समज जोर करता कसो करची ते कसो केल्यार म्हळ्यार लागा कसो नाही मस्त चुकी करचो आनी करना म्हूण सांगता न्हय व्हेरी गुड तशें जाल्यार दोगय बिश्ट येताची तूं शिकता तांगेल वट मागीर न्हय करूनच जेव म्हणून व्हेरी नायस आतां तुगेले सिनेमांतूय तूं एक्ट केलेलो आसा न्हय खंयची सिनेमा आनी कसो एक्ट केलो तुवें म्हळ्यार मॅरेज पार्टी म्हणून त्या सिनेमाचें नांव आतां आयिल्लें न्हू तें 1 वर्स भितर नाही ते आता रिसेंटली शूटिंग शूटिंग जाय हांव केंकी ताजें पोस्टर पोस्टर पळयला लॉन्चिंग फर्स्ट लुक आनी घालता आसत वय गुड ते कसो पार्ट तुगेलो म्हगेल्या हिरोइन सान आसतना ताजे पार्ट म्हणून हिरोइन सान आसतना तूं कसो करोस तुका तांतू म्हळ्यार तांणी सॉंग घालतो हांव खेळचें त्या पुरो चाइल्डहुड मेमोरीज व्हेरी गुड तुका लाय जालें ते एक्ट करूंक वचच्या पुरे व्हेरी गुड तेन्ना सांगून दिता अशी करी तशी करी व्हेरी नायस गुड आतां सिनेमा जालें तबला जालें स्केटींग जालें
आणि वेव्ह बोर्ड मला कसं नाही वेव्ह बोर्ड मला ती त्या स्केट बोर्ड मुख्यची त्या एक वेव्ह असता मला अशी पुरा वेव्ह शेप हम्म. मागीर इतून तू बरी बोर्ड शी असतो बेटा वय आणि येद्र 360 डिग्री टायर गुंता म्हणजे खंयचे रिती बॅलन्स साधारण करू जायना ते 2 टायर असतात हो येद्र आणि मग ताजे राबून वय बॅलन्स करून मुवमेंट जस्ट लाईक स्केटिंग म्हणे की नाही स्केटिंग दोन्ही पायांत असते या बरे एक बोल्ड आणि दोन्ही पाय दवरून बॅलन्स करून वचचे हो त्या काय शिकलो तू त्या ते भारी कष्ट. देखतलो नंदू पळयला हम्म. ताकाच्या नंतर ऑल्ड्र केल्या हम्म. मागीर हांव व्हिडिओ पुरो रेफर करून त्या शिकलो हो युट्यूबारांनी पळोवन वय. हो कशी करचे म्हणून नव्हे व्हेरी नाईस तशी वेव बोर्डिंगान तुका इंटरेस्ट लाय केले आता तुका एक्स्ट्रा बुक्स कानिय बुक जेवो कसले वाजूचे अभ्यास की वय खंयचे बुक वाचिता सुधा मूर्तीला हो गुड कन्नड की इंग्लिश 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 बुक व्हेरी नाईस खंयचे बुक तुगेले फेवरेट गोपी डायरीज गोपी डायरीज ओ गोपी डायरीज ओके व्हेरी नाईस आता तुगेले हिरो कोण म्हणून आणि तुका स्वप्न कसं असं मुखारी मिगेल हिरो हनुमान आणि मिगेल हानू कोण हनुमान वाव देव वय आणि तुगेला हानू वय कसं लाका हानू हानू मग पुरा कधी आपण वरता हा. मागीर कसान पुरा करता ता सांगता सपोर्ट दिता व्हेरी गुड ते हनुमान चालीसा म्हण एक मंत्र असं ते येता कितें वय तू म्हणता कितें वय सदा म्हणता हा. व्हेरी गुड आता म्हाका तुगेले दिवसाचे काणे रुटीन ताजे पशी पुढे समय म्हळ्यार वेळ म्हण नव्हे समय म्हळ्यार कसं मिनींग वेळ वेळ तुगेले नावान तूच ही वेळ अस तू त्या वेळ पुरा चंद करून युटिलायज करता निर्वहन करता देखून तू कितले बघ शिकू साध्य जाता नाही वे वय. आता तू कशी तुगेल वेळ करता तुगेल समय तू कशी निर्वहन करता सांगतो वे स्कूलान तू फी पिरियड असताना हांव होमवर्क पुरा फिनिश करत आणि कसं वाजूस असला तेंचे मुक्सिता आणि कसं वरला म्हणजे घरा येऊन खाऊन खाऊन रेस्ट करून करता मागीर हांव क्लासा पुरो वचून क्लासाक वता तुगेले डेली कशी तुगेले कराटे वारा एक पटी की कराटे क्लास ट्यूजडे थर्सडे आणि त्या संजेर असता मागीर संडे सकाळी वरलेले स्केटिंग आणि क्लास नाकी म्हणून ना हांव शिकेल तुमचे करता ओके हा आणि हाका तबला क्लास असं वय सॅटर्डे संजेर संडेर व्हेरी नाईस सो तुका खुशी दिसता तू बायसोन वत की वतन पुरे रेडी जावन वय तुका कराटे युनिफॉर्म तू हे घालून घेवची की तुका अन्नान जो अम्मान घालून सोडच हांवचे घालचे ते बेल्टाचे एक इम्पॉर्टन्स कसं असं म्हणून सांगता कशी ते बांदिला ते एक नवा जेरपुणे दाखय हा कशी ते ताका बांदूचे एक मेथड असं वय व्हाईट बेल्ट त्या सान असतो बेल्ट तेसी ताका विंगड मेथड असतो एक एक बेल्टाक एक एक मेथड वय हो हो मागीर ब्राउन बेल्ट जाली कुले ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದೋದ್ ಜತ್ತ वत बेल्ट हा त्यांना बंदूची रीती आम्ही चेंज करूत हो आणि ब्लॅक बेल्ट बंदूची रीती विंगड असता त्या व्हाईट बेल्ट बंदूची इतके बंदी जातात ಸ್ವಲ್ಪ टाइम दीग जाता मस्त बुद्धी जाता एक साइड दीग मागीर एक साइड गुद्द तशी जावच्या नज्ज नव्हे चंद जाला तुगेले तुवे बांदिल नव्हे वय व्हेरी नाईस आता ब्लॅक बेल्ट जातरी तितले जाल्ली की आणि मुखार कराटेन तू आणि असं मला ब्लॅक आता ब्लॅक 1 नेक्स्ट ब्लॅक 2 ब्लॅक 3 ब्लॅक 4 ब्लॅक 5 तशी 12 अंक असा मागीर रेड बेल्ट मेळत हो रेड बेल्ट म्हळ्यार एंड जाले रेड बेल्ट जल को जाल्या विंगड सिक्का निके सिक्का जाल्यार विंगड फॉर्म्स असता शिटोर्यो शुटोकॉन कुंफू तेसी तायकोंडो तेस पुरा विंगड फॉर्म असता तांतु ब्लॅक बेल्टाचे शिकेत जाय जाल्यार फुल शिकेत तुगेल कसं फॉर्म तू शिकिले हांव शिकचे बुडोकॉन गुड 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 व्हेरी नाईस आता तुगेल बेल्टाचे आयडिया मेळ्ळी म्हाका कळ्ळें ಸ್ವಲ್ಪ खुशी जाले आता तुगेले अन्नाले निमुया अदायत न्हय ताका गेलवूच पशी हॉड प्रयत्न म्हळ्यार विशयान तुम्ही कशी ताका ट्रेन करताची त्यांच्या अर्धम तू मस्त हेल्प जालेले कराटेन तुझी कराटे टुर्नामेंट आम्ही खंय खंय खंयचे कडे असले पुरा कडे आपण येयला ताका प्रति टुर्नामेंट वतना विन जावचे सोलूचे दोन्ही आसता आशिल्ले
इवन तागेले ताका सिनियर्स जेवं तागेले कराटे सर जेवं विन जाल्यार ताणें खंयचे चूक केल्यार तांणी सांगता आशिल्ली ती विंगड कोच आसा सांगता आशिल्ली रित्या ताणें समजून घेवत आशिल्लें सो सोलो जाल्यार तांणी तशी ट्रीट करता आशिल्ली विन जाल्यार तशी ट्रीट करता आशिल्ली सो ताका सोलूचे हें ताका कळ्ळां आनी विंगड आमी ताका पुराक आमी खंयचे जावं तागेले फॅन्सी ड्रेस जावं खंय जावं पुरा कडेन आपोवन व्हरता आशिल्ली ती हांगा ऑलमोस्ट मंगळूर पुरा स्कुलाक गेला तो पार्टिसिपेशनाक व्हेरी नायस. सो थंय आमी केल्या वेळार ताका खंयची गोत ना आशिल्ल्या त्या इव्हेंटा वेळार ताका आमी आपोवन व्हेला सो थंय सोलवल तेन्ना ताका कळ्ळें शिकल्यार मात्र जावचें प्रॅक्टीस केल्यार मात जावचें म्हणून Oh, तशी great, wonderful. भार लायक विषय. आतां तागेले आमगेले विक्षकांक तुमगेले सलाव कसो आसा चेडूं वाले सान दोनू तांगेले हें साद हें कसं ते टॅलंट्स प्रतिभा ते पळोवन तांकां प्रोत्साह दिवं का म्हूण जाल्यार एक तुमगेले एक सलाव दितवा. म्हळ्यार तांणी चेडवांक जो तांकां कसो इंट्रस्ट आसा ते आमी तांकां आमी आपोवन ते खंयचे मुमेंटार तांकां सांगता त्या मुमेंटार आमी ते करता कोरका आमी आज फाल्यां आमी आलस बसल्यार दाखोवचे. आलस केल्यार तांणी कडेन ते सोडूं सोडता ती तांकां इंट्रस्ट वय, वता वय. आनी दोनीचे आमगेले चेडूं आमगेले चेडूं दुसरे गोत आसना सो आमकां कसं तो कसं करता म्हणून आमी ताका पुश करता 4 जण कसं सांगता ती दुसरें कसं सांगता ती त्या घेवन बसले दुसऱ्या सजेशन घेवन चड घेतल्यार आमगेले चेडूं आमी वायट केलें म्हणून फ्युचर तांगेलें सो खंय लायक पॉझिटिव्ह दिता ती आमी त्या एनवायरमेंटात तांकां व्हरका कोण लायक पॉझिटिव्ह उलयता ती कोणाल्या पॉझिटिव्हिटी मेळटा थंय तांकां व्हरका नेगेटिव्ह एनवायरमेंटाला तांकां व्हरुंकू न्हय चेडवांक वय एक्झॅक्टली तांणी ते शिकताची आनी ते एक एब्झॉर्ब करून घेताची तांणी व्हेरी Right. नायस ग्रास्प करताची सो लायक विषय तुमगेला उरलो न्हू मस्त कुशले तू कसले सांगू आस तुगेले फ्रेंड्स सांगता कसले सांगू आस तुगेले हा. फ्रेंड्साल विषय कश कोण तुगेले पुरा फ्रेंड्स क्लासान पुरो जन तुका शिक्षण तू खंयचे सब्जेक्ट लायक जाता म्हाका मॅथ्स मॅथ्स व्हेरी गुड कोण शिकोवचे घर कडेन घर कदा हांव शिकता हं. कसं दवत असला रे आम आनी हांव दोग जाण बसता शिकयताचे तुगेले दिवसात सांगली म्हाका कशी कोण करता तू म्हणून वय सांग कशी सांग सकाळ सकाळ- स्कूल असता करेक्ट मागीर थंयचे होमवर्क थंय करता वय. परफेक्ट मागीर वज्जेच्या पुरा येवन करता घरा येना हं. ಸ್ವಲ್ಪ रेस्ट करता मागीर कराटे क्लास पुरा क्लासाचा पुरा वता हांव कराटे वत स्विमींग डान्स तबला हं. मागीर वेव बोर्ड आनी स्केटिंग ताका एक एक टाइम म्हणस की पर डे अर्ध घंटो स्केटिंग अर्ध घंटो तशी म्हणस की तुगेल्या वय फ्री टाइम मेळटना हांव सायकलिंग स्केटिंग वेव बोर्ड ता पुरा करता व्हेरी गुड भारी लायक विषय चेडा आता तुगेले हिरोय तू सांगितलं असं हनुमानो म्हणून हनुमान प्रत्येक विषयान तू भारी एक धैर्यवानो आणि चंदुकोनो करतशिलो कळवे सो तागेलेची हें तू फॉलो करतस पुराय सो तुका देवाले अनुग्रह खंडित आस म्हणून सांगताची आमी तुमगेले हांग येवन तुमगेले वेळ तुम्ही चंद करून आमगेलो कळल्याक तुमकां धन्यवाद आनीक मुखारी तुम्ही आमगेलो समय पै लायक नाव घेवन ते रेड बेल्ट म्हणलें नवे तुगेले रेफ्री विषय हांव निमगिनी रेफ्री तू ट्रेनिंग घेतला म्हणून सांगितलं शिकतास हा कसं ते रेफ्री म्हळ्यार रेफ्री म्हळ्यार जज करचे म्हळ्यार टुर्नामेंटान तू पार्टिसिपेंट्स कुमी तेंटू रेफ्री म्हण आसता न्ही कतांटू आसता कतांटू रेफ्री म्हळ्यार पॉइंट्स पुरो दिवचे ಸ್ವಲ್ಪ कदे फ्लॅग अंटू करतात ಸ್ವಲ್ಪ कदे एक पॅनल म्हणून असता 5 to 0 तशी एक पॅनल असते पुरा जण दिसता की 5 जण असतात 5 जजेस त्यांनी असता ती मागीर कुमी तेंटू एक रेफ्री तांकां स्टार्ट करू सांगचे एंड करू सांगचे पॉइंट दिवचे त्या पुरा रेफ्रीन करचे मागीर 4 चेअर्स असता एक दोन्ही तागेले मागचे आनी 2 तागेले इद्रा तांगेले ते रेड आनी ब्लू फ्लॅग असता पार्टिसिपेंट्साक रेड ग्लोव्स आनी रेड बेल्ट घालतात तांणी तांकां आमी आका म्हणून म्हणटा ती एक पॉइंटाक पक्कानी रेड ग्लोव्स आनी रेड बेल्ट असता आनी मागीर ब्लू बेल्ट आनी ब्लू ग्लोव्स ब्लू आमी आओ म्हणटा ती एओ मागीर आमी रेड आका म्हणटा ती AKA पॉइंट्स असता
पक्कने आतां रेद्दान 1 पॉइंट काडली म्हळ्यार हम्म. फर्स्ट कोण पॉइंट करता पळय तांकां सेंचो मेळटा कसं अ, मेळता सेंचो हा. पक्कने इक्वल जाल्यार हम्म. सल्ट टाइम तांणी टॉस करून करता हम्म. सल्ट टाइम कोणा सेंचो मेळ्ळा पळय हम्म. सेंचो बरी एक आसचें हम्म. लास्ट 15 मिनिट्स आमी सेंचो कॅन्सल करूं रेफ्री हम्म. 1 पॉइंटाक आमी युको मारता ती हम्म. मागीर 2 पॉइंटाक वजारी हम्म. मागीर 3 पॉइंटाक हिपोन हिप्पॉन हो तोंडा मारल्यार 3 पॉइंट मेळटा हो. मागीर फाटी आनी पोट्टा मारल्यार 2 हो कोणाक मारलेल्याक वय की ऑपोजिट आशिल्ल्याक न्ही मारलेले मारलेल्याक ओके हा मागीर मात्ते किक मारल्यार 3 हो. पोट्टा किक मारल्यार 2 हम्म. आनी फाटी किक मारल्यार 2 हम्म. पंच पोट्टा केली म्हळ्यार 1 पॉइंट मेळटा पंच फेसा केली म्हळ्यार 1 पॉइंट मेळटा हो या पुरो तुका शिकयला हांवें थंय वय वय, आनी ती आमकां पादोची म्हूण आसता हा. आमकां पादोच्या वेळी एक टेक्नीक शिकयता ती हम्म. पादोन आमी पंच केली म्हळ्यार आमकां 3 पॉइंट मेळटा हो पाडोनू ताका मारका वय पंच कोरका ओ माय गॉड व्हेरी नायस तू शिकून आता तुका केन्नाय रेफ्री करू चान्स मेळ्ळा की ना दिच्या परोची नवा चिक्के या आयला री व्हेरी गुड गुड आता हाका ह्या नमुन्याचे अंतपुरा वत्तका जाल्यार तुमी कशी सपोर्ट दिताची ताका डान्सिंग जावो आनी ते विंगड स्कुला कॉम्पिटिशना वच्चे पुरे फॅन्सी ड्रेस मस्त केला ताणें तागेल्या स्कुलान तुवें केला इंटर स्कूल कॉम्पिटिशनान तुवें केला तशी केल्या वेळार वागाल्या वेसवे गेला ताणें आनी तशी कावेरीचे स्टॅच्यूचे वय उदकाचे त्या वेळार ताणें पोल्युशना बगे एक एक्टशे प्रेझेंट केला आनी 2 वर्सां आसतना कृष्ण ताणें काळिंग मर्दनांनी केलेलें ते काळिंगाचे एक आमी हे घेवन उपोवंक घेवन वचचे आशिल्ले पुरा कडेन तशी थंय आमी ताका आपोवन व्हरता आशिल्ली 5 वर्सां आसतना ताका ते मॅरेथॉन आमी पार्टिसिपेट केले ताका आपोवन व्हेलेले आमी लेक्क न्ही तो तितलो दूर धांवतो ते 5 किलोमीटर प्रो रन आशिल्ले ते 4 किलोमीटर तांकां तो धांविलो ओ ते उडगास पूर्व जायनी तुका जमतना ना नाही नी उद्दा जो पिल्लू मध्येन तू उद्दाने पित्ताची हो जनाल टू धांवता गेलो देवा वय ओ माय गॉड तांणी कॅमेरा घेवन बायकार वता आशिल्ली ती म्हाका तांणी कोण म्हणून वतना तांगेर म्हाका स्पीड धांवता गेली बायकारी ओ व्हेरी नायस कडेरी अशी आमी कराटे टुर्नामेंट फर्स्ट आमी 2-3 वर्सां मंगळुरू उडपी हे सरावंडींग मात्र तशें सुरत कलांनी कडेन सरांनी आमकां एलो केल्या नंतर आमकां थोडे कॉन्फिडन्स आयले आनी आपोवन व्हरूंक सांगलें तशें आमी ताका सुಳ್ಳ್या पुत्तूरू आनी स्टेट लेवल तो हुबळींत वचून अटेंड पूरा कडेन विन्न की म्हण ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿನ್ जावचे जाय न्ही मागीर मँगलोरान सान आसतना पुरा मँगलोरांतू टुर्नामेंटा पुरा पार्टिसिपेट करता आशिल्ले वंडरफुल येस गुड तशी मुखार आमकां नेक्स्ट लेवल मैसूर आपोवन व्हेला ताका बेंगळुरा गेला 2 वेळा तो पार्टिसिपेट साऊथ झोनल टुर्नामेंट अटेंड आनी करून विन जावन आनी हेला लायक विषय भारी लायक विषय थंय गेले तेन्ना आमी एक डे ताका भायर थंयच्या सरावंडींग कने एज्युकेशनल खंयचे प्लेसीस आनी आसले री ताका एन्जॉय करता थंय आपोवन आशिल्लें आमकां एक ते एक आउटडोर गोविल म्हूण केले तशें अवकाश तुमकां एक अवकाश नाल्यार व्हरले टायमार आमकां वचचें जायना अशें आमकां एक भोंवडेर म्हूण केलें तशें लायक तागेले एक नावनारी तुमकां एक वचून आयला व्हेरी नायस एक वचून आयला ना ताका एक तागेल्यान तुका कसले बदलावण जाल्ल्या म्हूण तुमकां दिसता की वय त्या प्रति वेळ आयले तेन्ना ताका एक रिफ्रेश जालें म्हूण केता आशिल्लें भोंवन येयलें आनी इव्हेंटाक गेलो म्हूण ताका तोच सांगता आशिल्लो आनी म्हाका प्रॅक्टीस कर आनी की म्हाका शिकका तो आनी की तो नेक्स्ट डे क्लासीस रेग्युलर आनी की चड रेग्युलरेशन वता आशिल्लो चुके नाशिल्लो परफेक्शन परफेक्शन शिकता ते म्हणजे दुसरे पळयत आशिल्लो शिकता आशिल्लो आनी दुसरो कोच आसा तांणी एडवायस दिता आशिल्ली त्या पुरो तो घेता आशिल्लो व्हेरी नायस आता कराटे म्हूण तुमकां म्हळ्यार तुरांत आसा सिलेक्ट करूं कारण कशें म्हळ्यार आमकां मेन म्हळ्यार आमी आशिल्ले जागे लागीं आमकां पुरो थंय मेळ्ळें आमकां नाही ते कसं शिकूं मेळटा म्हूण तुमी लेखलें कराटेन तूं न्ही म्हळ्यार तो फिजिकल एक्टिविटी ताका मस्त इंट्रस्ट आशिल्लो सांजचो सो ते आमी तशी घालेले जाल्यार ते ताका विंगड रिती गेले म्हळ्यार ताका एक डिसिप्लीन शिकलो तो आनी फोकस पेशन्स शिकलो तांतू आनी
कॉन्सन्ट्रेशन वय कॉन्सन्ट्रेशन ताका मस्त मेळटा ते आमकां तेगेलें एज्युकेशनांत रिफ्लेक्ट व्हेरी जाता गुड एज्युकेशनांत तो बार लायक करता करेक्ट देवा दयेन सो ते पुरो तद्निमित मेळ्ळेलें म्हणया आनी रेस्पेक्ट दिवचे वय सान्नांनी होड्डांनी वय तांगेल कल्चर कल्चर तांगेल बार लायक आसा म्हळ्यार तांणी नॉट ओन्ली सर विंगड सिनियर्स तांकां शिकयता ती आतां इवन हांव केंचे शिकोवन आयल्यार एज तांणी डिफरन्स पळयता तांणी बेल्ट वायज पळयतात तो होड्डांक हो शिकयता होड्डाले हो वे शिकता आतां हागेले सान्नाले कोणी तरी आसले तांगेले हांण शिकयता सो तांणी तशी तांगेले एक लिडरशीप क्वॉलिटी म्युच्युअल रेस्पेक्ट लिडरशीप क्वॉलिटी तांगेले लायक बिल्ड जाता सो ओवरऑल डेव्हलपमेंट लायक जाता गेला फ्युचर ಖಂಡಿತ 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 फावंडेशन लायक आसता लायक म्हणटा हय लायक लायक भारी संतोष जालो म्हाका तुमगेला उरलो न्हू आतां हें आमगेलें संदर्शन खाली एक विजेता विनिंग अचिव्हमेंट हाजे विशयान न्हय हें एक धैर्य ताळमे आनी परिश्रमाचे निरंतर परिश्रमाचे विशयांतू आमी हांतू भेट जालींची ते देखून म्हाका तुमगेले संदर्शन म्हणू विजेता खातीर न्हय हें तुगेले परिश्रमाचे तुगेले एक आत्मविश्वास ताचे विशयान तूं चड आमी हांतू कळ्ळी शिकलींची म्हण लागता आतां तुमी आमगेले विक्षकांक तुमगेले एक सलाह कसो म्हण दिता तांची चेडवां खंयची इंट्रस्ट आसा ताका आमी तांकां हें करता आनी विंगड कसं करता ती ते आमी कॉपी करूं प्रेशर घालचें म्हणजे कंपेर करून हाजे आनी दोनीच्या खंय पॉझिटिव्ह एनवायरमेंट आसा थंय आपूण घालता ते तांकां लायक जाता नेगेटीव एनवायरमेंट वचचे नाजे आनी केले जण आडपाय घालता ती इतलो सान एजार तुमी थंय कितें घालता ती ते कितें घालता तांकां इंट्रस्ट आसता जाल्यार आमी ते घालून सोडटा दुसऱ्याक घेवचे ना तसले एडवायस घेवचे ना ते आमगेले चेडवा लॉस जाता हय परफेक्ट परफेक्ट ताका इंट्रस्ट आसतना हा म्हणका मागीर वच्या फाय वच्या म्हणचे बदलाक पळोवच्याक एक हें घेवका हय चान्स एक चान्स दिवका व्हेरी नायस आतां तुमगेले उरलो न्हू इतलो वेळो तुमी दोगांनी आमगेलो तो बैसून चंद करून आगेर तुगेले उतरे रेफरी विशयान तूं बारी चंद करून सांगला सो तुमकां दोगांके हांगा तुमगेलो अमूल्यवाद टायम तुमी आमगेलो कळल्याक धन्यवाद आनी थँक्यू सो मच आनी एक चेरडाले फाटीबला मागशी आशिल्ले म्हळ्यार साधन एक ताका सपोर्ट दिवन प्रोत्साह दिवन कशी तांगेले पोषकांनी तांगेले अमूल्य व्हॅल्युएबल तांगेले टायम तांणी चेडूं आलोट करताची काडल्यार खंडिताची यशस्स आसा म्हळ्यार विशयांत तुमी आमकां लायक करून सिद्ध करून दाखयलें आसा सो धन्यवाद तुमकां येस विक्षकांकय हें एक प्रति एक चेरडाले भितरी एक अद्भुत प्रतिभा आसता त्या प्रतिभा आमी नोट करून आमी पळोवन ताका प्रोत्साह दिवन आनी ते वाडोयता व्हेली म्हण जाल्यार ते चेडूं तागले म्हणले इतिहास बरयता म्हणून सांगूक आयचे आमगेले संदर्शन एक लायक एक उदाहरण म्हण सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करताची देव सगळ्यांक बरें करो तुमकांय धन्यवाद